फाटल्या वर्सा पणजेच्या गार्सिया दी आर्ता गार्डना कुशीक झाड उमटून पडिल्ल्यान एका चलयेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली। तशेंच बुधवारा अवकाळी पावसात जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया सामकार झाड उमटून पडून साबार दुचांकीचे बरेच लुकसाण जाल्ले। सध्या सीसीपीन पणजेंतली सगळी धोकादायक झाडांची फानी कातरपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा। पूण मुळांत जर झाडां उमटून पडटा आसत तर फानी कातरून धोको टळपाक शकता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला। पळयात पुराय बातमी। फाटले काही दीस जाले सीसीपी पावसाचे मॉन्सून प्रिपरेशन म्हणून आम्ही पळयतात आख्खे पणजे शहरात जे झाडां आसात ती ट्रीम करूंक लागलेले आसात। जाल्यार तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात झाडां जी रस्त्यार येयल्ली आसात ती सीसीपीन ट्रीम केल्यात खरी। तेजे रिजन आसतले की झाडां मॉन्सूनान जे वारे वादळ जाता ताका लागून खंय तरी झाडां जी खांदी तुटोन पडटात आनी लोकांक त्रास जातात अशें कितें रिजन करून तेणी ही झाडां ट्रीम केल्यात। पूण ही जी झाडां आसात ती झाडां फाटली कितलीशींच वर्सां पयलींची झाडां। आनी एक मेन म्हटल्यार आमी जाणात फाटल्या दिसांनी जेन्ना गरमी जाताली एक 15 दीस पयलीं जेन्ना गरमेचो सीजन आशिल्लो तेन्ना खंय तरी जेन्ना हांगा पणजे शहरान झाडांची गरज आशिल्ली तेन्ना खुबशे लोक सावळे खातीर लोक सोदताले सावळी खंय मेळटली काय म्हणून। जाल्यार सीसीपीन नवी झाडां लावपाची खंय कितें अशें आजून पर्यंत काय प्लॅन केल्लो ना। आनी ही जी झाडां आसा ती अक्षरशः कशी ट्रीम करून उडयल्यात। पूण तेजी मेन कॉज जी आसा जी स्मार्ट सिटीक लागून जे ह्या झाडांची मेन कॉज आसा ती केन्नाच तेजेर कोणे लक्ष अजून पर्यंत पावयल्लें ना। सो आमी ह्या रिपोर्टान मुद्दम तुमकां दाखयतात की झाडां जी आसा ती झाडां तेजे मूळ जे आसा ते मूळ कशें तेजे सायडीक जे कॉन्क्रिटायज केल्लें आसा ते कॉन्क्रिटायज केल्लें आसा म्हणून तेजे जे मूळ जे आसा ते कशें ते कॉन्क्रीट फोडून भायर येवपाक सोदता। आनी आमी एक गेल्ले बुधवाराक आमी एक असो इन्सिडेंट पळयलो कलेक्टरा कडेन झाडाचे मूळ कुसोन ते झाड उमटोन पडलेले कितल्योश्यो गाडयांचेर पडले आनी गाडयांचे लुकसाण जाले हें बी आमी पळयले। पूण हे जे मेन जे रिजन आसा तेजेर दुर्लक्ष करून ही जे झाडां ट्रीम करतात आनी ही झाडां ट्रीम करून आता ती परत केन्ना ग्रो जातली केन्ना कशी कितें ती झाडां आपली आशिल्ली तशें रूप घेतली हे सांगपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट आसा। पूण जे मेन रिजन आसा जे कॉन्क्रिटायझेशन जे केल्लें आसा जे झाडांचे भोवती झाडांक जागा मुळाक जागा दवरनासतना हे जे कॉन्क्रिटायझेशन केल्लें आसा तेजेर लक्ष न दिता ही झाडां ट्रीम करप होच एक उपाय उरला काय कितें असोय प्रश्न तयार जाता। फाटल्या वर्साक सुद्दां आमी पळयलें मूळ कुसलेले कारणान जे एक झाड जे आसा ते चर्च स्क्वेरा कडेन पडले आनी एक चलयेची दुर्दैवान मृत्यू जाली। सो ही जी मूळ जी आसात ती झाडांची कशें सांबाळून दवरतले फक्त ट्रिमींग इज द ऑप्शन काय कितें असोय प्रश्न पडटा। सो हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन जेन्ना झाडां ट्रीम करपाचे आसता सो तेजेर खोलायेन चिंतून खंय तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजे।